तुमी आसतना आमचो एडवोकेट अटेंड करतलो. एडवोकेट अटेंड करतलो. कितें रिजॉइंडर फायल करता तुमी? रिप्लाय फायल करता? जो कितें आहा तो करपाकूच जावना. रिप्लाय फायल आज रिप्लाय फायल केलो तुमी? करतलो न्ही आदोगाच कितें आहा Reply ते लिगली बाजू कितें आहा ते करतले. ओके चल्ले तर तुमी आतां? आदोगाच अटेंड करतलो न्ही. ओके कोण आदो तुमचो? सरेश टोटलीकर सुरेश रोटे आयला? येतलो आतां. time to file reply, so it's kept next week. Then we go ahead with the matter. Let's see, and we have requested Next week it is? the same Monday. We have requested Who has sought time to reply? the other side, the respondents. Both of them. Yeah, both of them, because they have been appearing through a common advocate. Okay. So they have sought time to file reply. We have said that if something can be worked out, is a matter of convenience. An advance copy be served upon us so that we can go ahead on Monday itself. तुमची इंटरिम रिलीफ किती आहे? On interim leave from restraining the respondents from acting in the sessions of the assembly starting from 15th of June. ओके. So our limited interim leave is only on that point, saying that is deemed to have been disqualified. कितले टाइम मागला यांच्यानी? 1 week's time. 1 week. To the application for interim leave, the main matter they have sought 4 weeks. The principal application. Okay. So next hearing next. Next hearing should be on Monday because 1 week's time is granted. So you all have just about 1 week time. You all have. Yes, they have sought 1 week's time. Thank you. Thanks. Thank you. आज हियरींग असले सुदीन ढवळीकराचे पेटिशनाचे सो कितें जालें? सुदीन ढवळीकरान जे डिस्करंट पेटिशन स्पिकरा कडेन घातलेलें आसा त्याच प्रमाणे तेणें रिजॉइंडर हें केलां सबमीट केलां हें मेळचें म्हणून रिलीफ मेळचें म्हणून की दोन जे हे आसात जे कोण फुटून गेले एमजी पार्टीच्यान तांकां वोटिंगांक रिस्ट्रेन करचें म्हणून दिवचें नाशें म्हणून. पूण आयज पयली हियरींग आसल्या कारणान रिस्पोंडंट टायम मागलो कळ्ळें तुका न्ही. मेन पेटिशन जे आहा ते तेंच्यांनी मागलें की आपले 4 आठवडे मुदत दिवचें म्हणून कळ्ळें. त्यामुळे तांकां मुदत दिली आनी जे मागला की रिलीफ मागलेली तेंच्यांनी आनी एक फायल केलो रिजॉइंडर की ह्या दोनी जे आसात ते फुटून गेले तांकां हें करचें वोटींग रायट बी दिवचो न्ही अशें म्हणून. त्या बद्दल रिस्पोंडंटाच्या एडवोकेटान एक आठवड्याची मुदत मागल्या रिप्लाय फायल करपाक. ती पण ताका दिल्या आनी ताका आमचे पेटिशनचे जे एडवोकेट आसले तेणें मान्यता दिल्या नो प्रॉब्लेम म्हणून अशें. ओके. आनी नेक्स्ट हियरींग अजून डेट रिप्लाय येतकूच ताका डेट मेळटली तांकां. रिप्लाय येयल्या उपरांत एक विकान रिप्लाय उपरांत ताका डेट मेळटली